तुझे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या आमचे तुवें बोतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुझी गाता सगळे सृष्टी सोर आसना तूं आमचो मोग करता हर एक जिवी सो मोगान पोस करता कुरपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या आमचे तुवें बोतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुझी गाता सुमेस्त मी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता संजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या सरभक्तीपणाक तुमकां हरी एकल्याक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा येमिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्गां जावन येमिसाचें बलिदान भेटयता प्रिया डिसोजा आनी कुटाम काटिबळ्ळा एंडसन तावरो मुंबय जोस्ना पिरेरा पिरमोदे विनोद शेरिन डिसोजा किरेम अनिता केविन डिसोजा मुल्की रुपिन कॅस्टेलिनो निडोडी स्टेपी मर्लिन डिसोजा सुरतगल आइडा मतायस बेलमान दुल्सिन रोड्रिगस मुक्का सूरज शालेट कर्नेलियो केम्मान आयरिन कर्नेलियो केम्मान एडविन वीडा मिरांदा केम्मान करिश्मा रेनिशा डिसोजा बेंगलोर विवियन अरुण डिसोजा कटील साशा हेमा सिक्वेरा कटील लेस्विन एंड सैंड्रिया मोंतेरो बचपे ऑर्लिन डिसोजा किरेम ताजें मास्टर्स बऱ्यान जाल्ल्या खातीर तशेंच गॉडवेल ताजें CA गॉडवेल डिसोजा किन्युगोळी CA फाउंडेशन एग्जाम बरें मार्क्स घालून पास जाल्ल्या पासून प्रत्येक त्या पासून मीस भेटयता रोस्लिन डिसिल्वा दुबय फिलोमिना फेर्नांडीस मैंगलोर पर्ल फेर्नांडीस काटिबळ्ळा जोसी डिसोजा निकुटाम काटिबळ्ळा कॉसेस डिसोजा काटिबळ्ळा प्रवीण जेनेवियो फेर्नांडीस मिलाग्रेस विन्स्टन पिंटो UK ऑर्लिन डिसोजा किरेम पॉल थॉमस डिसोजा परपाडी देवदीन आलिस डिसोजा आत्म्या बसोद 25 वर्सांच्या मरणाच्या उगडासाक मीस भेटयता अल्फोन्स डिसोजा सुरतगल देवदीन सुनील फेर्नांडीसाच्या आत्म्या बसोद मीस भेटयता शैला रेगो किन्निगोळी ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा सक्कड सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करुया सोमयाची मजत सांजूदतात देवा मारिपात आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवया आज ह्या पवित्र थळार आमी विशेष तरान बोक्साने खातीर आमी मागता काल आंतरराष्ट्रीय बोक्सानेचो दीस आमी संभ्रमलो त्या देखून आमी कोणायकी दुख येयलां आमचे कोणायकी गायी जाल्यार तांचे लागीं बोक्साने मागया तशेंच आमकां कोणीय दुख येयलां आमकां कोणें गायी केल्यात आमच्या काल जमान्यांत कितेंय बेजाराय दूख आसा कोणाय वरवीं तांकांय आमी बक्षिया मोगाचें न्हू आनी तांचे खातीरय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमी बक्षिताना बोक्साने मागतना बोक्साने दिताना जायतें बरेंपण ह्या कुडीन घालता तांकां मात न्हय आमकां जायतें बरेंपण मेळटा त्या खातीर आज आमी विशेश तरान बोक्साने दिवया बोक्साने मागया आनी कोणें दुख येयलां तांचे खातीर ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया सक्कड आमी उबे रावया हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवें आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो सांजूदता देव जेजूचो आपोस्तल जावन आसलो जेजूचो लागशिल्ल्यान मोग साकल्लो आनी सोमयाचे हातेर जावन सोमयाच्या मरणा उपरांत सोमयाचे मिसांव ताणें करूंक वावर केल्लो मोगाचें न्हू सोमयाचे ते बोक्सानेचे मिसांव सोमयाचे ते काकुलतीचे मिसांव करूंक तो पेसाडलो आनी त्या खातीर आपणाचो जीव सोमया खातीर समर्पण केल्लो एक महान सांत जावन आसा आमचो पात्रोन सांत जावन आसा आज आमी ताका मान करता आसतना आमकांय अरी एकल्याक सोमयाच्या मिसांवांत वांटेले केलां सोमयाचें तें गूण करचें मिसांव
सोमयाचें तें दाळाचें काकुलतीचें मिसांव आमी हरी एकल्यांनी करूंक आसा तर आमी सोमयाच्या मिसावाचे हात्यार जावन सोमयान आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी दिसपोतें जारी करूंक वावरूंक तसो सोमी आमकां जाय आसली करपा बोळ गटाय लाबोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोमयाची मजत करपा आमी मागोवन घेवया तर हे मिसाचें बलिदान बेडोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली नांव फावो आमी पातकी अस्कत म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बॉक्सांनी आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्याव सरून सांगता मोनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ते बसून बगेन सदांच कामरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया एक घडी आमचे दोळे धांपया जे कितें प्रत्येक ते साव घेवन ह्या पवित्र ताळार आसा त्या खातीर आमी मागया वा कोणा खातीर विशेश तरान तुमकां ह्या घडये मागोवंक जाय तांचे खातीर एक घडी भर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या बलिदाना वेळार विशेष करपा सकत वालता जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान ते देखून व्हडा पातयेनीन बावर्तान एका प्रत्येक त्या सावां खातीर आमी मागया देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजू दोता देवरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचून दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप त्याच रातीन जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी दोगा साकरणीक आनी आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जाबोक न्हंय उतरलो ताका तांणी पलतडी धाडली आनी तशेंच आपले सगळें धनदिरवें पलतडी पावयलें आनी आपूण एकलोच फाटीं रावलो तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवाडा पर्यंत ताच्या कडेन ताणें लढाई केली जाकोबाचेर जैत व्हरूंक आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगटाक एक मार दिलो आनी ताच्या पेंगटाची कीड सुकली त्या मनशान म्हळें आतां म्हाका वचूंक सोड दीस उदेवन आयलो पूण जाकोबान जाप दिली तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका वचोंक सोडचो ना तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान जाकोब ताणें जाप दिली त्या मनशान म्हळें ह्या फुडां तुजें नांव जाकोब न्हय बगार इस्रायेल कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैते येवन जालाय जाकोबान ताका विचारलें उपकार करून तुजें नांव कितें म्हूण सांग पूण ताणें ताका फाटीं सवाल केलें म्हजें नांव कित्याक विसरताय उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो जाकोबान म्हळें हांवें देवाक रूप पळयलां तरी हांव जिवंत उठलां देखून
ताणें त्या जाग्याक पेनियेल म्हूण नांव दवरलें. जाकोबान पेनियेल सोडून वयतना दीस वयर आयलो. आपल्या पेंगटाक लागून पांय कुंठीत तो समकलो. त्याच पासून इस्रायलितां आज पर्यंत पेंगटाच्या संदा वयले मांस खायनात, कित्याक त्या संदाचेर जाकोबान मार घाल्लो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. नीतिवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. खांदी सर्वेस्परा नीतिवंताच्या उल्या चीत दिवन आय हांव मारतां ती बोम. उगड तुझे कान मुझे विनवणे म्हज्या वंटाचेर ना कसले कापाटपण. नीतिवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. तुझे तावनीयो म्हज्या न्याया सोतीर तुज्याच दोळ्या मुखार उक्ते जावं सतनी. जाय जाल्यार म्हज्या काळजाची सोदना कर. रातीचे पर्यंत ताची तपासणी करूंक ये. सूक्ष्मयेन म्हजी परीक्षा कर. म्हजे तें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. नीतिवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. नीतिवंतपणान सोलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. अंश बरो गवळी म्हणटा सुमी हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आनी ताचे सीस भायर सरतना थोडे जण देवसा लागले एका मोन्याक ताचे सची आडना येयले. देवसराक ताणें धांवडयतस म्हणून उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणालो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. पूण पारिजेव म्हणूंक लागले देवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसार धांवडयता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर पसरीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शारांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. कित्याक गोवळी नातल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडून बिजडले. देखून जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावुराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दणया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावुराडी धाडच्याक मागा.
देवाचे उतार हे वाकली तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आनी भयण्यानो, आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घालतना मुस्तबोटी आवय बापायक तांच्या भुरग्यां विशांत खंत हुस्को आसता. आनी मुस्तबोटी आवय बापाय भुरग्यांक जावन आशेतात कितें म्हळ्यार आपणाच्या नंतर जें कितें आमी केलां तें आमच्या भुरग्यांनी मुनदर्शन व्हरा जाय. जावं बरो कृशी आसा, आपणाच्या भुरग्या बळांनी मुनदर्शन व्हरा जाय. जावं बरो कुटुंबाचें बिझनेस आसा तें आपणाच्या भुरग्या बळांनी मुनदर्शन व्हरा जाय. जें कितें आमच्या कुटुंबाक नांव आसा तें आमच्या भुरग्या बळांनी राखून सांबाळून व्हरा जाय. आनी अशीं जायतीं स्वप्नां भुरग्या बळांत आसात आनी मस्तबडी भुरग्यांक त्या दिशेन समजयतात, भुरग्यां लागीं उलयतात, भुरग्यांक त्या विशयांत मायेत दिवचें मस्तबडी आमी आयकलां. कित्याक आपणा उपरांत ती लेगेसी, द फॅमिली लेगेसी आमी म्हणटा, आमच्या कुटुंबाची ती ग्रेस्त काय न्ही पयशांनी बघा जें कितें आसली ती मुनदर्शन वसा जाय, मुखल्या पिळगेक वसा जाय म्हणली ती एक आशा, ती एक बोगणां तांचेर आसतात मोगाचें. तशेंच आमी याजाक एका पिरगजेंत सेवा दिता आसतना जर तर थंय जायतो वावर केला, कृशी केल्या आनी कितें बिझनेस वा आनी कितें वावर आसा आनी एका विगारान आयिल्ल्यान तें मुनदर्शन व्हरा जाय, तें पडनो जो नाच जावन जो म्हणलें एका विगाराची आशा आसता, हें मुनदर्शन व्हरा जाय, हें मुखार वसा जाय, हांगासर उरा जाय म्हणली ती आशा आसता. अरे एकल्याक तें आसता मोगाचें. आज आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजू की एक आशा आसली, आपणाचें मिसांव आपणा मारिपा तें मुनदर्शन व्हरा जाय, तें मुखार वसा जाय आनी तें सगळ्या संवसारार विस्तारा जाय. आनी त्या देखून जेजूची आशा ताणें ताच्या शिसांक 12 जाणांक तरबेत केल्लें, 22-70 ताणें तरबेत केल्लें, तितलें पावना म्हणलें ताका कळीत आसलें आनी सगळ्यांनी ही मिसांव मुनदर्शन व्हर जाय. त्या देखून आयच्या वांजेलाचेर नदर घालतना जेजू कितें म्हणटा, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच, मागा पिकाच्या दणया लागीं वावुराड्यांक धाडच्या खातीर जेजू म्हणटा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना पिकावळ यथेश्ट आसा. कसलें पिकावळ? खंयच्या मिसांवा विशांत जेजू उलयता आनी हें मिसांव कोणें मुनदर्शन व्हरूंक आसा, हें कोणाचें मिसांव म्हणलें जेजू आज आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. आतां पयलें मिसांव कोणाचें? मिसांव जेजूचें. आतां जेजूचें मिसांव कसलें? जेजूचें मिसांव आयच्या वांजेलान आमी पळयलें, एक देव सरांक दावणोवचें, वायट संगतेक पडाव करचें, तें जेजूचें मिसांव जावन आसलें. दुसरें जेजूचें मिसांव बरें करचें मिसांव जावन आसलें. जेजूचें मिसांव गूण करचें मिसांव जावन आसलें. जेजूचें मिसांव आनी एका काळ जमानाची, ताका लागून वांजेल म्हणटा ताचें काळीज कळवळ्यान भरलें, कणवळ्यान भरलें, दया दाखोवचें जेजूचें मिसांव जावन आसलें. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा पिकावळ यथेश्ट आसा, वावुराडी नांत, दया दाखोवचे वावुराडी उणें पडल्यात, बरें करचे वावुराडी उणें पडल्यात, गूण करचे वावुराडी उणें पडल्यात, वायट संगतेक पडाव करचे वावुराडी उणें पडल्यात. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा मागा दनया लागीं, पिकाच्या दनया लागीं वावुराड्यांक धाडच्या खातीर मागा म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मोगाचें. तर आमकां स्वस्थ जाता सोमियाचें मिसांव कितें आनी सोमियाचो पीक कितें आमकां समजता. तर वावुराडी कोण? वावुराडी आमी मोगाचें न्हू. आमी सोमियाचें येंत मिसांव आमी मुनदर्शन व्हरूंक आसा. 2 तरान म्हणयेत. एक तरान याजकांनी आनी धर्मीक भयण्यांनी लक्षिल्यांनी, धर्मीक याजकांनी धर्मीक भयण्यांनी सोमियाचें हें मिसांव सडीत मापान तें मुनदर्शन व्हरूंक आसा. आनी सोमियाचें हातेरां जावन बरो एक याजक, एक धर्मीक जावन सोमियाचें मिसांव करूंक आसा. पूण आनी एका गोश्टी, पवित्र स्नान मेळिल्ल्या हर एकल्याक सोमियाचें मिसांव आसा मोगाचें न्हू. सोमियाचें मिसांव करूंक आसा. आनी 22-70 जाणांक लुकाचो वांजेल अध्याय 10 आमी थंयसर वाचलें जाल्यार सोमी त्या 22-70 धाडटाना
तसो अधिकार ताची पदवी तांकां दिता मोगाचें तरी पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता दिसा आमकांय एकल्याकी ते ती दोडे मिसांव मेळटना तिस्त पदवी तिस्त अधिकार आमकांय सोमयान दिला मोगाचें त्या देखून ते तांचे आमचें काम न्ही आमी हात दवरून मागतना आमी देवाच्या उतराच्या सक्तेन देवाच्या उतराच्या बोळान आमी मागतना देव सार पळोवन धांवतात बरें जाता भलायकी मेळटा दया आमी दाखोवंक साध्य आसा मोगाचें सुबून सोमयाचे हे मिसांव आमी करी जाय जाल्यार पयले आमी सोमया थंय एकवटा जाय म्हजो आनी सोमयाचो एकवट जाय सोमयाचो अनुभव हांवें लक्षिलान अनुभव करी जाय म्हाका सोमयाक हांवें समर्पण करी जाय मोगाचें हें केलें जाल्यार सोमयाचें मिसांव करूंक आमकां साध्य मोगाचें तरी वावराडी म्हणटाना थोडे फावटी आमकां वावराडी म्हणटाना सोमया वावराडी धाड कोण पाद्र्याप जावंक सिस्टरान जावंक धाड म्हणून ओके आमी तें मागात जाय खंडीत आमकां पाद्र्याप जायचे याजक जायचे आनी धर्मिका जायचे तांचे मारिपात सोमयाचे मिसांव मुंदचो खाली आमी मागोवन पाद्र्यापांक धाडलें सिस्टरांक धाडल्यार पावना आमी कालें करचें आमकांय तेंत सोमयाचे मिसांव आसा त्या देखून सोमी म्हणटा पिकावळ यथेश्ट आसा वावराडी थोडेच तरी आमी हर एकले वावराडी आमी आमचे खातीर मागा जाय आमी हेरां खातीर मागा जाय आनी त्या मारिपात सोमयाचे ते मिसांव आमी हर एकल्यांनी मुनदर्शन व्हरूंक आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो तरी सोमयाची पदवी सोमयाचो अधिकार आमचे ते हर एकल्या ते आसा त्या देखून आमी कोणीय दुबाव करचे हांव सोमयाची सकत सोमयाची कृपा म्हजे थंय ना आमी दुबाव करचे न्ही हर एकल्या थंय पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिपात क्रिस्माच्या सक्रामेंता मारिपात पवित्र कुंभारा मारिपात हर एकल्या ते पदवी आसा मोगाचें सोमयाची गुण करची सकत आमचे मारिपात वालता तरी आमी सोमयाची हातेरां आमी मागतना आमी आत दवरतना आमी आनी एकल्याक आपोरतना सोमयाच्या नांवान हे मिसांव आमी करतना सोमयाची सकत वालता सोमयाचें बरें करचें मिसांव मन दर्शन वेता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमी हर एकल्यांनी येंत करूंक जाय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो हेच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना आयचो वांजेल आमकां म्हणटा जेजूचे लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें आज आमचीं काळजां मोगाचें न्हू कणवळ्यान भराचें जावं आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घालतना जावं आमच्या वाड्याचेर आमी नदर घालतना जावं आमच्या बोवारी आमी नदर घालतना गरजेवंतांक पळयतना आनी प्रत्येक जावन आज गरज करतले आज पयशांच्या गी सडीत मोगाचें न्हू मोगाक आशेतात कुमकेक आशेतात सांगतपणाक आशेतात एका बऱ्या उतरांक आशेतात मोगाचें न्हू असल्यांक पळोवन आमचें काळीज कणवळ्यान भरा जाय आनी असल्यांक आमी सांगात दी जाय असल्यांक इल्लोसो मोग दी जाय असल्यांक आमी बरें करी जाय असल्यांक आमी सांगात प्रोत्साह दी जाय मोगाचें न्हू असल्यांक आमी बरीं उतरां उलोवंक जाय मोगाचें न्हू हें सोमयाचें मिसांव हे सोमयान केल्लें मिसांव मोगाचें न्हू हे आज आमकांय हर एकल्याक करूंक आज आमकां आपोवने आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी नांत तरी आमी हर एकल्यांनी सोमयाच्या शेतांत पयल्यान पयलें आमी वावराडी जाय मोगाचें सोमयाचे हे मिसांव आमी मुनदर्शन व्हरूंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करचें मोगाचें त्या देखून आमी केवळ वाड्या जमतीक गेल्या बसल्या आनी इल्लें मागणें केलें आनी घरान आयल्यार पावना मोगाचें न्हू तें अर्द वांटो जाल्ल्या परी मात्र जाता त्या जमतीचो आनी एक वाड्या जमतीचो आनी एक वांटो सेवा आमी सेवा करूंक आसा सोमयाचें काम आमी करूंक आसा सोमयाची दया आमी दाखोवंक आसा मोगाचें न्हू आनी एका आमच्या भावा भयणीक आनी तवळ मात्र सोमयाचें मिसांव सोमयाचें तें काम बरें करचें आमचे मारिपात मुनदर्शन वेता मोगाळ भवन आनी भयणीनो तरी आज सोमी तुका आनी म्हाका आमचे हर एकल्याचें नांव कान विचारता म्हज्या शेतांत वावराडी जावंक तूं तयार आसा गी म्हज्या शेतांत वावराडी जावंक तूं मुखार सरोंक तयार आसा गी
हे सवाल आज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक सुमी विचारता मोगाचें न्हू आनी ह्या सवालाक आज आमची जबाब कितें मोगाचें न्हू आमचें मिसांव आनी एकल्याच्या माथ्यार तापोवन आनी एकलो करता आनी एकलो करून दी म्हणून आमी रावल्यार पावना सुमयाचें मिसांव आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आमी दया दाखोवंक आसा सुमयाच्या दयाची हातेरां आमी जावंक आसात सुमयाच्या शांती समाधानाची आमी हातेरां जावंक आसात मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून सुमयान म्हळां मागा पयले आमी आमचे खातीर मागा जाय आमचें थंय एक बरें मन एक उदार मन एक उदार काळीज आसच्या खातीर आमी आमचे खातीर मागा जाय हेरांचे कश्ट पळोवन आमकां बोगा जाय हेरांचें दूख पळोवन आमकां बोगा जाय हेरांची पिडा शिडा पळोवन आमकां बोगा जाय आनी आमचें काळीज भितर तें कणवळान भरा जाय मोगाचें न्हू तवळ मात्र आमी हेरांक स्पंदन करूं हेरांच्या गरजांक पावूं हेरांक कुमक करूं आनी सुमयाचे हातेरां जावन सुमयाचें काम मंद सोनोरूंक आमी सक्तेल्या मोगाचें न्हू त्या देखून हें आमी पयलें त्या देखून आमी मागया आमचे खातीर आमचें थंय असलें बरें मन उदार मन रसच्या खातीर आमचे खातीर आमी मागया दुसरें आमी हेरां खातीर मागया आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू हें आमचें मिसांव हेरां खातीर मागया तशें हेरांय सुमयाचें मिसांव करूंक सुमयाच्या शेतांत वावुरच्याक फुडें सरच्या खातीर आमी हेरां खातीर मागया आनी तिसरें आज आमी देव आपोवण्या खातीर आमी मागा जाय मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांतावन देव आपोवणी फुलां जाय आमच्या भुरग्या बाळांनी देवाच्या आपोवण्याक स्पंदन करी जाय आनी सुमयाचें काम सडीत मापान थंयसर सुमयाची गरज आसा थंयसर वचून खर्च्या खातीर आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू आज आमच्या कुटुंबांनी एक वा दोन भुरगीं आज आवय बापाय आमी स्वार्थी जाल्या मस्त जाणांनी म्हणचें आज म्हाका जाय हो भुरगो म्हाका जाय हे भुरगे म्हाका जाय सुमयाक दिवंक आमचे लागीं कोणी ना त्या लागून सुमयाचे हे मिसांव मंद आसून वरां जाय जाल्यार ह्या जाक धर्मिका गरज आसात मोगाचें न्हू त्या देखून देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांत फुलां जाय देवाच्या शेतांत वावुरच्याक देवपण्या खातीर आमी निरंतर मागोवंक आसा मोगाचें हें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य मोगाचें आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्या बाळांक आमी प्रोत्साव दिवचें आनी त्या खातीर आमी बरें उलयचें ह्या जाका विशयांत धर्मिका विशयांत आमी बरें आमच्या कुटुंबांनी उलयचें मोगाचें मस्त बटी आयकूंक मेळचें खोडी काडचें आमची पाठ आमकां दिसना पाद्रपाची पाठ सिस्टरांची पाठ आमकां वेगळी दिसची आनी त्या देखून मस्त बटी आमी हेरां विशयान खबरो उलोवचें आयच्या वांजेलाचेर नदर घाली जाल्यार जेजून देव सादावंड येयलें बरें केलें पूण तक्षणा काल म्हणाले परिजेव देवसाराच्या बोळान धांवडयता ताच्या विशयान ती खोडी काडल्यो ताच्या विशयान ती पाडत उलयले बरें उलोवना मोगाचें न्हू बरें करतना केन्नाय आयकूंक मेळटा बरें केलतना केन्नाय खोटी आमकां मेळटा तेका आमकां दाळय म्हणची तरण्या आंब्यांक पातर उडोवंक उणे पिके आंब्यांक केदाळय पातर उडोवचें चड कित्याक तो पिकला त्या देखून ताणें झाडां जाय म्हळ्यार त्या देखून बरें करतल्यांक पातोर मारचें सहज आनी हें मस्त बटी आमच्या जिवितान घडटा मोगाचें आनी मस्त बटी आयकूंक मेळटा आमच्या विशयान उलोवचें त्या देखून ह्या जाका विशयान ती आमच्या कुटुंबांत धर्मिका विशयान ती आमच्या कुटुंबांत बरें उलोवया तवळ आमच्या भुरग्यांच्या कानांत मनांत बरीं उलोवनी ह्या जागा विशयान पडटा मोगाचें आनी तवळ तांणी ह्या जाग जावं धर्मीक जावं स्पंदन करूंक मुखार वचूंक तांकां एक आमी प्रोत्साव दिल्ल्या परी एक प्रेरण दिल्ल्या परी जाता मोगाचें न्हू हें आमच्या हर एकल्या थंय घडा जाय आमी हर एकल्यांनी उणेपण सगळ्यां थंय आसा ह्या जागांत थंय आसा धर्मीक थंय आमचे थंय आमी कोणी भाग्यवान न्हय मोगाचें त्या देखून आमी एकामेका विशयान बरें उलय जाय एकामेका खातीर मागा जाय मागण्याचो सांगात आमी दी जाय मोगाचें न्हू हें आमचें आद्य कर्तव्य हें आमी पयलें करी जाय कोणा खातीर मागताय ताच्या विशयान तुका उलोवंक हक्क आसा जर तर एका विशयान मागा न्हय ताच्या विशयान तुका खोडी काडूंक खबरो करूंक तुका हक्क ना हें हांवें म्हणचें त्या देखून आमी मागया ताच्या उपरांत ताच्या विशयान खोडी उलोवया खबरो उलोवया पयलें तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें हें आमचें मिसांव तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतराचो निहाळ करता आसतना सुमयान आमकां दिल्ल्या त्या मिसांवा खातीर आमी देवाक अर्घ दिवया आनी आमी सुमयाच्या शेतांत वावुराडी जावन सुमयान केल्लें तें मिसांव आमच्याय जिविता मारिपाक मुंद आसून व्हरूंक सुमयाक सदांच साक्ष रावोंक आनी सुमयान आशेल्लें तें माया मोगाचें दयाळाचें एकवटाचें
हे सुमयाचे राज आमच्या कुटुंबात आमच्या बोवारी आसा करूंक आमी हर एकले प्रयत्न करया आनी तिस्त करपा त्या सुमयात हांव ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया. आमीन. स्वीकार करिये बापा काणीक आमची भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची उंड्या वायना सवे तुका भेटोवची क्रिस्ता कुडीन बदल काणीक आमची स्वीकार कर तूं ये बापा काणीक आमची ये धन्या स्वीकार कर तूं ये बापा काणीक आमची ये धन्या. उबे रावया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असले जावं दी म्हणून मागान. सर्वेस्परा बघेवन धर्मदतान सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करचेलो आनी आपले रगत वारयलें. ते सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो
आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासणी कराराचें येरागन पातकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun purgatoyan. Somi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मोन नासतो आनी पुन्हा जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमचो भगेवन बापाक, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोळ पळोवंक आमकां फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरिये देवाचे माये सांगातींक, भगेवन जुजे तिजो पतींक, भगेवन धर्मदूता आनी सर्वकाळींक तुका मान वेल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान बापाक उलो मारूंक, बापा म्हणून मारूंक शिकयला, तर सर्गीच्या बापा उलो मान आमकां आनी आमची सत्य सवां परात बापाच्या हाती उबान दिवन आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकू दी. सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. कित्यार स्वडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता आमळे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सुमयाची शांती एकामेकां वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. आपणाचे मिसांव जारी केल्लो, आपणाचे मिसांव करूंक आमकां हर एकल्यागे वावुराड्यांक आपयल्लो, आमचे खातीर मागोवंक वावुराड्यांक मागोवंक आपोवन दिल्लो वस्तू जेजू. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सुमया थंय म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या वुंड्या जीवदातारा, ये काळजान तूं सर्गी राया. खालत्या बोळ्या देव कुबरा, बिडार कर आमच्या काळजान धन्या. सर्गीच्या वुंड्या जीवदातारा, ये काळजान तूं सर्गी राया. खालत्या बोळ्या देव कुंवारा, बिडार कर आमच्या काळजान धन्या. आमच्या सोम्या जिव्या देवा, आमच्या धन्या दैवी जीवा. सर्गी राया आमच्या सर्वा, आमच्या मोगा सोडवंदारा. सर्गी राया आमच्या सर्वा, आमच्या मोगा सोडवंदारा. एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. आमच्या काळजांत जेजू आसा, एक घडी ताका आमी अर्गां दिवया. ही परम पवित्र घडी तुज्या आनी म्हज्या जिविताची. जेजूचे मांस आनी रगत घेवची. जेजू दोनी रुपांनी दांदो आसा, आमी घेवचे आमचे भाग. आत्मीक ग्रेस्त काय आत्मीक दादोसपण आमचे जिविताची. जेजू आमचे थंय आयला, आमचे थंय वस्ती करता, आमचे बिडार ताणें नवें केलां, ताज्या कृपेन बेसावांनी भरला. एक घडी ताका अर्गां दिवया. एक घडी ताचो उपकार आमी आठोवया. आमच्या काळजांत तावन ताका आमी थँक्यू म्हणया. थँक्यू म्हणया. ती अपूर्व घडी ताणें आमचे थंय येवचें, आमी ताचे थंय एक जावचें. त्या देखून ताका आमी थँक्यू म्हणया. ताचो उपकार आठोवया. ताचेंच मांस रगत आमकां दिवन आत्मीक पोशण जाल्ल्या खातीर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बगेव जोता देवाच्या जैते वनमरणा पासून ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांदूळ घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर.
आनी ताचे भाशेन मारा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत एक फावटी ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्याकी मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर 7:45 वरार तेर्स, 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरां कुंभस्थानां, 10:15 वरार परत तेर्स, 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक भरचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिड्याक संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा. ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कोणाक खुशेन कितें दिवंक आसा ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां, जल्मादी, जुबल्यो, कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. आज हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राळ आरोग्य केंद्राची आमची नर्स आसात. कोणाकी BP शुगर पळोवंक आसा जाल्यार पळोवयेत. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंयसर होमिओपॅथीक मुडबिद्रे हाळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात. कोणाकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार हरी एका मंगळारा ती हांगासर येतात. तसो फायदो तुमी घेवंक आसा. मोगाचें आमच्या पुणशताचें पत्र यात्रेक मुक्लांको ऑक्टोबर म्हयन्यांत पेस्ता वेळा फायज जाता. ह्या हांक्याक तुमी जायरातां, लेखनां, कावानां, चिटुकां दिवन सहकार दिवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. तुमच्या घरांनी काजारां जाल्लीं आसात, कुमगार वा आनी खंयचीय बरीं कामां कार्यां जाल्लीं आसात. एक फोटो दिवन, एक जायरात दिवन ह्या पुणशताच्या अभिवृद्धीक, ह्या पुणशताच्या बरेपणा खातीर. कित्याक की म्हळ्यार ह्या यात्रेक बुकां मारिपात ह्या वर्सा उरिल्लो आयवाज जें कितें पवित्र थळाचें इल्लेशें लॉन आसा तें परिहार करचे खातीर आमी त्या दिशेन उपाय करता. त्या देखून तुमी भक्तिकांनी बरें मन दाखोवंक हांव उलो दिता. तशेंच तुमकां कोणायकी ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपात बरेंपण जाल्लें आसा तुमी बरोवन आमकां दिया. त्या बुकाचेर नांव दी जाय म्हणना एक भक्तीक म्हण बरयल्या पुरो आमी त्या बुकार फायज करता. त्या देखून तुमचे लागीं उपकार मागता. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आमचे सांगता बाप वलेरियन आसा केरेम पेरगेजिसो गांवान. त्या देखून तांणी मुखार येवन ह्यो वाती हांगासर वांटे जाय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. फ्रेया एनिका पायस 7व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संजारपी बचपे आयच्या दिसाचें नॉनवेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. तांकां विशेश तरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन वात घे जाय म्हूण उपकार मागता. एनसन तावरो जल्मा दिसा संदर्भी मुंबय. प्रकाश जानेट लोबो लानपुलवाडो. ॲग्नेस पिंटो कारकळ. आयरीन रेबेल्लो आनी कोटाम किन्निगोळे. विनोद शेरीन डिसोजा किरेम. प्रमिळा प्रिमल क्रास्ता किरेम. नाव नका म्हण एकदांनी मुक्का. नाव नका म्हण आनी एकदांनी मुंबय. रफायल आयडा मातायस बेळमान. करिश्मा रेनिशा डिसोजा बँगलोर. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार बावरता. देवाची विस्नार आशिर्वादां सांजूद उतात देव मारिपा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. वांती दिल्ल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सकाळ आमी दिबी घालया. सांजूद उतात देवाच्या मनाक नवेन आमी चलोवन वरया. पात्रून संजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून संजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून संजुता देवा आमचे पासत विनंती कर.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेन सूत था देव सरकाराजान जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे बसो विनंती करता सांजूद था देवाने सांत भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी पात आता आम्ही सांगता मागिया सुमियान जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका आणि धर्मदत्त जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागारीचो आम्ही उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगळाप लभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता करोस आमचे मध्ये आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आता आमी बघे जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पाद उबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हूण आमी बरो वसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातीने आमी तुजे देय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमीन. सांजूद था देवाक विशेष मागणे या संसारे जसो सैरो आणि धर्म जावन असलेल्या बघेवन जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदारा सोमवाळ मोगतून जाणं जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्टारसणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो धोके रिती शारुती जावन आसा तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयला. सर आमी बसया मोगाचे न्हू सभा जणांनी सभा त्या सभा आयच्या दिसाक हांगासर दान दिल्लीं आसात ह्या घडी हांव वाचून सांगतना तुमच्या खालसा मनांनी कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळार आसात ही सक्कड ह्या घडये सांजूद देव मारी बाज सुमयेच्या पांय तळा आमी समर्पण करणं विशेष जावन आमी मागया मोगाचे न्हू. सोजनाक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर दोन कुटुंबां एक जावन आनी सांगता रावची कृपा मेळचे खातीर एलर्जी दोगांची एलर्जी शेळगून जावचे खातीर एकल्याचें हायपर एक्टिविटी रावून नॉर्मल भुरगो जावची कृपा मेळचे खातीर 13 जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर 8 जाणां मतीक समाधान फावो जावचे खातीर दोगांचे बिझनेस इम्प्रूव जावं आनी बऱ्यान चलचे खातीर 6 जाणांक रीण फारीक करूंक कृपा मेळचे खातीर एकल्याच्या जाग्याचेर गेली कोर्ट केस जावन सुटका मेळचे खातीर एकल्या परगांवांत आसलेल्यांक मेडिकल क्लियर जावचे खातीर एका भुरग्यान सुडाल उलोवची कृपा मेळचे खातीर दोगांक स्वंत घर फावो जावचे खातीर 6 जाणांक आमाल पिवन येता सुटका मेळचे खातीर 6 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर 6 जाणांक एग्जामान बरेंकन बरोवन पास जावची कृपा मेळचे खातीर 8 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जनवाय फावो जावचे खातीर 4गांक कंपाउंडा भितर येवची जीव दाळी नापाय जावचे खातीर एकल्याचें स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर एकल्याक ग्रीन कार्ड बेगीन फावो जावचे खातीर एकल्याक जे विजा स्टॅम्पिंग जावन क्लियर जावन आतांक मेळचे खातीर एकल्याक युकेंत बऱ्या इन्स्टिट्युशनांत एडमिशन मेळचे खातीर एकल्याक हाताक नमनेस आसचें तें गूण जावचे खातीर एकल्याच्या माथ्याचे केस झडचे रावन बरे केस येवचे खातीर 4गांक मागणें म्हणूंक आनी मिसाक वचोंक कृपा मेळचे खातीर एकल्याचें युरीक एसीड गूण जावन सुजू देवच्या खातीर तेगांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 22 जाणांनी ताच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगलां. तशेंच एक जल्माल्लें भुरगें मोगाचें नांव चरको भुरगो ताचें हार्टांत इल्लें प्रॉब्लेम आसा 40 दिसांनी परत हार्टाचें स्कॅन करूंक आसा त्या देखून ह्या भुरग्याक बरी भलायकी बरेपण लाभचे खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगलां. त्या भुरग्या खातीर आमी मागया मोगाचें नांव. तशेंच एका चलये भुरगेन ताचें CA एग्जाम्स बऱ्यान कंप्लीट करूंक मतीक उजवाड मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. ताचे खातीर मागया. 18 वर्सांचो विशाल केलराय भुरगेचो एक कीड साबून हॉस्पिटलान एडमीट आसा इंटरनल ऑर्गन्स काम करिनात ताका पयलींची भलायकी फाटी मेळचे पासत मागोवंक सांगलां. तशेंच सशा इमा सिक्वेरान ताचें ACCA फायनल पेपर पास जावं एग्जाम बरयल्लें रिजल्ट 14 तारखेर येता आनी पास जावंक मागोवंक सांगलां. ताचे खातीर आमी मागया.
तशेंच मोगाचें विनोद रोशन डिसोजा मुंबय ताका काम ना एक बरें काम मेळचें खातीर ताणें फोन करून सांगला तशेंच एक भयण दिल्लींत हांव ताणें कॉल केल्लें ताका कामां मस्त बरीं काम मेळटात थोड्या टायमान कामां ताची वेतात कामाची भद्रती म्हणली ना ताका कामांतले काडटात कित्याक म्हूण ताका समजना समस्यांनी आसा ह्या भयणीक कामाची भद्रती मेळच्या खातीर प्रस्तूत करनासा तें काम ताकाय सोडूंक सांगलां म्हणून त्या वडिलांक मोतीक उजवाण मेळोवन ताचें काम थंयसर मुंदसून व्हरूंक ताका अवकाश करून दिवच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया हिल्डा मिनेजस तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया प्रिया MCA जालां बरें काम मेळचें खातीर मागूंक सांगलां एकलें नर्सिंग फर्स्ट रावंड कावन्सिलींग सिलेक्ट जावन गव्हर्मेंट सीट ताका मेळचें खातीर मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागया शिप्पाचेर बऱ्या कामाचे कॉल येवंक मागोवंक सांगलां एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां एका चलयेची पाडदुगूण जावंक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां जॉर्ज म्हणल्या भावाक बरी भलायकी मेळोवंक सांगलां मागलां वेरोनिका म्हणल्या भयणीक पांयांक बॉल चलची करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां धवेच्या भुरग्यांक बरी शिकचें करपा शिकिल्ले मतीन उरची करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां रिटा म्हणल्या भयणीक बऱ्या भलायके खातीर जेडन म्हणल्या तिच्या पुताक बरी भलायकी शिकोवंक बरें करपा एक तरणाट्यान आवयक कॉल करून आवय लागीं उलोवंक आवयच्या खर्चाक पयशे ताच्या मती उजवाड मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां रोशन लविटा लॅरन रियोन आनी सेरावो कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया ॲलन लस्रादो आनी एलिटा डिसिल्वा तांकां भुरग्याचें देणें सुमियाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तर भुरग्याचें देणें तांकां प्राप्त जावचे खातीर आमी मागया नताशा कोयलो बऱ्या फुडारा खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक प्रत्येक जण बावर्तान सुमियाच्या सांगतपणान तांणी वाडच्या खातीर तांकां करपा मागोवंक सांगल्या नताशा तिच्या आवयचे आस्तमा बापायची गांठी दुगून जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां हिल्डा मेंडोन्सा दुबायंत एक बरें काम ताका मेळच्या खातीर हेविना डेसा ताका एक बरें काम जोनाथन 30 आनी 2 एक बरी सैरीक ताका मेळच्या खातीर विना रोड्रिगस ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां विक्रम आनी पवित्रा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर पेडणी म्हणल्यार एका स्त्रियेक तिचें हर्निया ऑपरेशन जाल्लें आतां परत एडमीट जावंक आसा तिची भलायकी बरी ना संपूर्ण बरें भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां मिटिल्डा म्हणल्या भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर थियोदर डिसोजा ICUंत आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां फादर अगस्टीन वल्लोरान लंडन ताच्या रिती खातीर वेता ताचें पयन बऱ्यान जावं तशेंच लंडनांत साबार आत्मे आपडूंक बरेंपण मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां ब्रदर ग्लेन आनी ट्रिजा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर ब्रदर क्लिफर्ड आनी मिटिल्डा तांच्याय बऱ्या भलायके खातीर सेल्वा राज ताच्या बऱ्या भलायके खातीर ब्रदर माथन आनी कुटुंबा ताच्या कुटुंबा खातीर तांच्या तेसांव खातीर मागोवंक सांगलां वीर रोड्रिगस ताच्या जल्म दिसा संदर्भी बरी भलायके खातीर मागोवंक सांगलां एक स्त्री गाण दुखो शिरांची दुखो पांयांची दुखो आसा आनी तिच्या भुरग्याक शिकची बरी करपा मतीक उजवाड शिकले मतीक उरची आनी दादल्याक बरी भलायकी तिचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एका कुटुंबाचो जागो समस्या आसले सगळे इत्याद जावन बऱ्या मोलाक विकून वचून आनी त्या कुटुंबान बरेंपण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या सर त्या सामां खातीर आनी जायत्या जाणांनी म्हजे कडेन वैयक्तीक तरान त्या सामां सांगली आसात थोडी उडासा घेनात तांच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हय ही सक्कत त्या सामां ह्या घडये सांजूद देवाच्या मजतीन सुमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून मागया हात आमी उबारया अरदान तुका सुमियान जेस वंदन तुका सुमियान जेस महिमा तुका सुमियान जेस स्तुती तुका सुमियान जेस होगळाप तुका सुमियान जेस प्रणिपा तुका सुमियान जेस जय जय तुका सुमियान जेस हालेलुया 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 जेस तुझ्याकडे मागता सांजूद देवाच्या मजतीन उबारलेली मागणी तू मानून घे तुका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना जर तर तुवें कुशी वेली सकळ संधी साध्य या भाव भयणीच्या जिवितान भाव वडापातयेन भावार्थान बरोवशान या पुणतळाक ते आयल्यान या पुणतळार हांगासर आसात तुजी मजत करपा तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत वाळय तांच्या भरग्या बाळांचेर वाळय तांकां बरेंपण दी तांच्या बिझनेसाचेर वावराचेर वाळय तांकां सदांच राख सांबाळ तुजी जतन तांकां दी हर एका घडये तांच्या सांगात राव मुखल्यान फाटल्यान खुशीनी वयर आसून
आशीर्वाद निबंधांची जीवित तुझ्या कृपे सक्तीन बसमिया मागता सोमिया हरी एकल्याक पाव सांजूद देवाच्या मजतीन मागताना तुझी मजत हांगा दाखय सोमिया तुजेर पातीन आमी मागता touch them bless them anoint them heal them may your mighty power flow into them Lord Jesus touch them Lord Jesus touch bless them Lord Jesus bless them heal मती उजवाड समाधान संतोष बरी भलायकी बरे बंदी सोमियान जेजू तुझ्याकडे मागता आपोड जेजू आपोड सोमियान जेजू गुण कर सोमिया तुझे दैविक सगळ कृपा वाळे सोमिया हालेलुया 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 सकळा मी दिमी गेल्या म्हज्या मोतीर काळो कान म्हजो बाबात दंडलो बेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तू तुझ्या अपोस्तली पदवेन पोचतावंडे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायताना हांव तुका उलो मारता अशा संडल्यांक बरोबर सदी म्हणजे केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुझ्या मवाळ माईपासे नावा तेगे तू म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी दोळे धांपिया या पवित्र थळार आयिल्ल्या मरिपात जायते बरेपण वालता जायते भलायकी मेळटा मोगाचें न्हू त्या खातीर विशेश तरान आमी मागया मोगाचें न्हू देवाक आमी अर्घां दिवया देवान आमच्या जिवितांत आनी हांगा सत्या सवां मागल्लीं तांच्या जिवितांत देवान केल्या सकट बरेपणा खातीर सोमिया जेजूचो उपकार आमी आठोवया ताका आमी अर्घां दिवया त्या बरगांवान बरें काम मेळिल्ल्या खातीर एकलेसो बांदतेर बऱ्यान जाल्ल्या पासत 8 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याचें ड्रायव्हिंग लायसन टेस्टांत पास जाल्ल्या खातीर एकल्याक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळिल्ल्या खातीर तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर 8 जाणांक मागलो उपकार फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात मोगाचें न्हू आनी तुमकां उडास आसा रोस्लीन म्हणल्या भयणी खातीर आमी निरंतरी फाटल्या म्हयन्यांनी मागोन आसले हांव ताका बरें काम ह्या हप्त्यांत मेळ्ळां त्या देखून ते विशेश तरान अर्घां दिता आनी एका भुरग्या खातीर CA फावंडेशन एग्जामान बरें मार्क्स घालून पास जायचे म्हणून आमी मागोन आसल्या ह्या भुरग्याक बरें मार्क्स मेळून तो पास जाला त्या खातीर अर्घां दितात आनी एका भयणी खातीर आमी मागलें ताका एक बरें काम ताका मेळ्ळां त्या खातीर ताच्या कुटुंबाची आज विशेश तरान अर्घां दितात त्या खातीर आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू आमी सांगता गावया हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू काळजान मोगाल भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुझ्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी गुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवां जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे त्या सवां आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर त्या सवां तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू दाळ बापा पावती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भावंडांक तुज्या दया दाखय तांकां बरें जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवचें देणें फावो कर म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें तेल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आज बक्षणे खातीर आमी मागतना आमकां कोणें दुखयलां तांकां बक्षूंचें तें बरें मन उदार काळीत आमचें तें रस म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा आज आमी दुखयल्यांचो आमी कोणाक दुखयलां तांचो उडास करतना तांकां तूं मजत दी आमकां बक्षूंक तांकां कुरपा दी आनी आमी सदांच मोगान जियोंक कोणाकी दुखय नासतना
बऱ्यापणान जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थना येशू मिया. सर्वेस्परा सैरीक जाल्ल्या एका काजारी जोड्या मदें इल्लोसो मानाभेद आसा. त्या जोड्याचेर तुजी आशिर्वाद आवत, तुजी खुशी वयतर तांच्या मदें उपजल्लो तो मानाभेद पयस कर. परत तांणी सांगात येवन बऱ्या कुटुंबात जिविताक फुडें वचून तांकां मतीक उजवाड दी म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थना येशू मिया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणीये कागुरीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका मिलो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या दुगाच्या कोणांद असता आस्कार उस्ता असून आमी तुका दान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुझे कागुचे दोळे आमचेर परती आणि या प्रदेशा उपरांत तुझे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. ए दाळे मोगळे दुलबी औंकारे मरिये बघेवन ती देवाचे मामा बसो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावजोवच्या खातीर पिडेस्तां बसत मागणे या घडये तुमकां कितेंय पिडा आसा मतीक समाधान ना संतोष ना तकलेचेर हात दवरया वा कितेंय पिडा आसा त्या जाग्याचेर हात दवरून मागया. तुमकां कितेंय पिडा ना तुमी कोणा पिडेस्तां खातीर मागोवंक आशेता त्यांच्या खातीर तुमचो हात उबारून मागा. मोगाचे ना प्रत्येक जाण आमचे सांगता बाप वलेरियन आसा ताका डिस्काचे प्रॉब्लेम आसा ताका ताजे पाठीची हाडां झरल्यान दूख आसा पदराप कस्त जाता पदरापाच्या भलायके खातीर सुमयाची गूण करचे सकत ताच्या त्या कुडींत वालच्या खातीर संपूर्ण भलायकी बरेपण ह्या पवित्र ताळा ताका लाभच्या खातीर बापू वलेरियन तांचे खातीर आमी मागया आनी सकड पिडेस्त भावंडांक त्रियेक देवाची मजत आमी मागून समर्पण करून आमी मागया. मोगाचें नांव महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक आमचे जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या तुवें धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाय भाग घेवचे तितलो ल्हानवेक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी वाकुडीच्या पिडेनी वस्तूंच्या तुज्या साकरांनी साकांनीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवची वापरीत कर. अशें पथकांतली नितळ जावन पिडेशेंतली गूण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्तांच्या सुमयावर वीण. सुमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्व तुमचे सवे आसन तुमचे सवे आसन. प्रार्थुया दयाळ सुमया बावर्तनच्या बसोवन धरा तुजी मीत मेहनतलेली दाळ आमी मागता पिडेशिलेन कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काल जान्नान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गान दिवं दे. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळचो प्रकार तुमचेर मागून तो तुमकां मैपासन आनी काकुतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने परमाने संवसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमचे राखण करूं. देवाचो पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिजांक उजवाडान भरले तो तुमचेर हास्य सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदां आसो. तिंबीर आमी रावया मोकळो वेळ आराधनांत आमी करसूंचो त्या देखून जेजूक ह्या घडये आमचे मदें ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. मोगाल भवन आनी बहिणीनो, आमचो सुमी आमच्या जिवितांत कितलें बरें आमकां करता मोगाचें न्हू. हर एका घडये आमचे सांगात रावता, आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. तसो सुमी आमचो जीव आमचो उस्वास तसो जावन आसा. आमी कितेंच न्ही मोगाचें न्हू. आज सुमया मुखार आमी आसा. तसो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर हजर आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, म्हजो जीव म्हजो स्वास तोचो आनी त्या देखून आमचें जिवीत चलोवन वचो धनी सुमी तो आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण करता. तर सुमयाचें बरेंपण आमी वळखतना आमचो जीव आनी स्वास तुमचो सुमया म्हणून आमी वळखतना त्या सुमयाक आमी आराधन करया, नमन करया. आमकांच त्या सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमच्या कुडींत बोळ नातल्या वेळार, आमच्या कुडींत अस्कत आमी जाल्लेल्या वेळार आमकां म्हणलें कोण ना. आमच्या जिवितांत दूख, बेजाराई, कश्ट आमच्या जिवितांत सडीत जाल्लेल्या वेळार, निराशे जाल्लेल्या वेळार आमचें बोळ सुमी, आमची सकत सुमी आमच्या बगलेक तो रावला. आमच्या जिविताचें कडप जावन आमच्या जिवितांत रावला आनी आमकां जायतें बरेंपण केलां. आमचें बोळ, आमची सकत, म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें काडप हेंच हांगा आसा. तसो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कोणी आमकां सांडल्यार हांव तुमकां सांडचो ना म्हणलो सुमी आमच्या बगलेक एक बळवंत शिपाय बरी हर एका दिसा हर एका घडये रावता. आमचें बोळ, आमची सकत थो जावन आसा. म्हज्या पांयांच्या गांठीची, हातां पांयांची बोळ सकत तसो जावन आसा. तो सुमी आमच्या मुखार आसा. ताचें बरेंपण आमी वळखतना त्या सुमयाक आमी आराधन करया, नमन करया. आमकांच ताच्या पांयतळा आमी समर्पण करून त्या सुमयेची स्तुती आमी गावया. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ
जेजू या भोव पवित्र सक्रमेंतान तुझे हजरपण आमी बघत असतना तुझे मुखार आमी सरपडल्या तुका आमी नमान करता आराधन करता स्तुती करता आमचे जीव तू जावन आसाय आमचो श्वास तू जावन आसाय आमचे बोळ सकत तू जावन आसाय आमचे जिवीत सर्वस्व तुमचो जावन आसाय आमकां हरी एक जागे हरी एका घडये हरी एका दिसा सोलोन वचो तुमचो आमच्या जिविताचो धनी जावन आसाय तुका आमी आराधन करता स्तुती करता सोमिया जेजू या घडये हांगासर हजाराच्या सकट भावंडांक या माध्यमा मारिपात गांवांतावन परगांवांतावन या आराधनान वांटेली जावच्या हरी एका भावंडांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांचे कुटुंबां तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांच्या भुरग्यापणांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता कुटुंबांतल्या बलगड्यांक प्रायवंतां पिडेस्तांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांचे कश्ट दुख पिडा शिडा तांचे समाज तांचे बेजाराय तांचे एकसुरपण सगळें सोमिया तुज्या पांयांतळ समर्पण करता या आराधना वेळार तुजी कृपा तुजो सांगात तुजी सकत तांच्या कुडीन वाळय सोमिया बरेपण तांकां दी सोमिया तांच्या बगलेक एका बळवंत शिपाय बरें राव सोमिया तांचे जिवीत तंतू सोलोन हो सोमिया जेजू तुका असाध्य म्हणलें खंयचें येना त्या कोडकारान म्हणली उतरां तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्या नितळ करून जाता तक्षण तूं म्हळें म्हाका खुशी आसा नितळ जा आनी तुवें बरें केलें सोमिया तर ह्या सक्कट भावांतय भयण्यांतय तुजी खुशी दाखय तुजी खुशी व्हर सोमिया आनी ह्या आराधना वेळार जायतें बरेंपण ह्या पवित्र थळार आनी आराधनान वांटेल जावच्या हरी एकल्या जिवितान वाळय सोमिया जेजू तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा मान तुका जावं होगळाप नमन स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें एक उतार आमी नियाळी केलें इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना मोगाचें न्हू. आतां जेजूच्या जिवितांत दोन संगती आमी उडास हाडल्या जाल्यार एक जेजूच्या जल्मा वेळार कोण भियेल्लो जेजूच्या जल्मा वेळार कोण गाबरलो कोण भियेल्लो हेरोद राय भियेल्लो कित्याक आनी एक राय जल्माला आनी एकलो म्हज्याकी वर्तो जातलो आनी एकलो म्हज्याकी बळवंत जाता म्हणल्यार भियेल्लो. आयच्या वांजेलांत कोण भियेल्लें जेजून देवसराक दवंडयल्लें पळोवन कोण भियेल्लें आयच्या वांजेलान ती नांवां आसलीं दोन कोण आयच्या वांजेलान कोण भियेल्लें शास्त्री आनी फारिजेव आनी शास्त्री भियेले कित्याक आनी तें वाक्य लोकांन म्हणलीं असलें इस्रायलांत आमी येदोळ पळोवंक ना. तेदोळ म्हणसर लोक ह्या शास्त्री फारिजेवांच्या फाटल्यान आसले आनी ते तांच्या धर्माचे मुखेली जावन आसले आनी आतां तांकां भिरांत कित्याक लोक हाच्या फाटल्यान वता जेजू फाटल्यान वता आनी आमच्या फाटल्यान कोणी येवचें ना आमकां कोणी गण्य करचें ना म्हणलें एका तरेचे भिरांत ह्या शास्त्रांक आनी फारिजेवांक रिगली मोगाचें न्हू. असल इस्रायलांत असलें येदोळ आमी पळोवंक नातलें कित्याक जेजू मारिपा जावचें तें बरेंपण जेजू मारिपा तें घरचें तें बरेंपण जेजू मारिपा मेळची तें बरेंपण भलायकी आनी वायट सत्यो पळोवन जावचें मेल्ल्यांक जिवंत असलें जायतें बरेंपण थंयसर घडचें. आमी मत्ते वांजेल अध्याय 8 वाक्य 28 त्या देवसरांनी म्हणलें उतरां जेजू देवाच्या पुता आमच्या कबरेक तूं कित्याक आयलाय. वायट संगते समेत जेजू मुखार रावनातल्यो धांवतल्यो आनी जेजूचें नांव काडन आमचे कबरे कित्याक आयलाय आनी हें पळयल्ल्यान इस्रायलांत असलें येदोळ आमी देखोंक ना येदोळ आमी पळोवंक ना. वो एक नवस्तो व्यक्ती एक बळवंत व्यक्ती एक वर्तो व्यक्ती म्हणून तांणी जेजूक मानून घेतलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य आत्तूतावन आनंद अशें म्हणटा पळय सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता आपल्या बलिश्ट बोळव्यान तो अधिकार चलयता ताचें इनाम ताचें सवें आसा ताचें जैत असो फळ ताचे फुडल्यान वता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता आपल्या हर्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी
दूध दितेल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन सोलोन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मग जेजू विशान आदी मागा प्रवाद केल्लें. जेजू आयलेल्या वेळार एंत घडलें. जेजू पळयता गवळीनातल्या त्या शेळयो गवळीनातले शेळयां बरें ते शिंपडोन नासले लोक आनी त्या देखून जेजून ह्या सगळ्यांक एक बरो गवळी जावन एकठांय गेले. ताचे काळीज कळवळ्यान भरलें. तांकां हरी एकल्यागे तो पावलो. हरी एकल्यागे बरें केलें. ताची पदवी ताची सकत तांच्या जिवितान वाडली मोगाचें. त्या देखून त्या लोकांनी म्हळें इस्रायलांत येदोळ आमी पळोवंक नातल्ले आतां पळयता. येदोळ आमी देखा नातल्ले आतां पळयता मोगाचें. तस्सो जेजू हांगासर आसा. तसो सोमी क्रिस्त ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतांत आसा मोगाचें. त्या देखून आमच्याय जिवितांत येदोळ आमी पळयनातले येदोळ आमी देखनातले आमी बघून आसां आमी पळोवन आसां. कित्याक तो आमकां पळयता. ताची सकत पदवी वालता. ताची महिमा परजलता आनी ताचे मारिपात जायते बरेपण आशिर्वादां वाळोन आसात मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो हें सत जावन आसा. त्या देखून कीर्तन 62 वाक्य 1 तावन 2 म्हणटा देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे घरचें म्हाका तारान मेळटा. तस्सो म्हजें काडाप म्हजें तारान म्हजें कोटे देखून हांव केदींच आलसो ना. सगळें आमी आमचे दोनी हात अर्द्याचे दवरून ही उतरां एक घडी सांगाता म्हणया. देवा ते मात्र देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे घरचें म्हाका तारान मेळटा. ताचे तोंड म्हाका तारान मेळटा. तस्सो म्हजें काडाप तस्सो म्हजें खडप म्हजें तारान म्हजें तारण म्हजें कोटे म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालसो ना. देखून हांव केदींच हालसो ना. देवा ते मात्र देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे घरचें म्हाका तारान मेळटा. ताचे तोंड म्हाका तारण मेळटा. तस्सो म्हजें काडाप तस्सो म्हजें खडप म्हजें तारान म्हजें तारण म्हजें कोटे म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालसो ना. देखून हांव केदींच हालसो देखून हांव ना. केदींच हालसो ना. देखून हांव केदींच हालसो ना. देखून हांव केदींच हालसो ना. देखून हांव केदींच हालसो प्रेज द ना. लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर या जेजूते त्रिएक देवाक देखून या देवाची स्तुती करून आमी गावया गीत सगळे आमी उबे रावया ताळयो पेटोवन संतोषान देवाची स्तुती करून हें गीत आमी गावया. देवा बापा स्तुती महिमा. 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 देवा बापा 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 देवा बापा. जेजू क्रिस्ताक आमी स्तुती करुया. जेजू क्रिस्ताक आमी स्तुती दिवया. ताचें नांव वाखणया. ताका आमी महिमा आमी दिवया. जेजू सोमिया स्तुती महिमा. 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 जेजू सोमिया
Jesus Omnia, 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 Jesus Omnia. पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा, पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा आम्ही देऊया. पवित्रात्म्याची सकत आम्ही ओळखून घेऊया आणि त्या पवित्रात्म्याक आम्ही मान करूया. पवित्रात्म्या स्तुती महिमा, 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 पवित्रात्म्या, 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 पवित्रात्म्या. हालेलुया, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आम्ही मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, आमचो देव आमच्या संगत आसा. आमच्या देवाक रूप पळोवचे भाग आमकां लाभला मोगाचे न्हू. हेजे पयले वचपाचेर आमी नदर घालतना जाकोबा लागीं देव झगडें करता आनी जाकोबो नांव विचारता आनी जाकोबो निमाणे आशिर्वाद मागता. आनी त्या देखून जाकोबो निमाणे कितें म्हणटा, त्या सुवातेक पेनियल म्हणलें नांव दिता, कित्याक देवा कडेन झगडे केल्ली ती सुवात. देवाक आपणे रूप पळयलो जाल्यार आपूण मोरोंक ना, आपूण वाचलां म्हणलें तो वळखून घेता आनी त्या सुवातेक तें नांव ताणें दिल्लें मोगाळ भवन आनी बहिणीनो. हे पोरण्या सोल्ल्यान, पूण नव्या सोल्ल्यांत देव मनीस जाला. देव आमच्या सांगात आसा आनी त्या देवाक हर एका दिसा हर एका घडये रूप पळोवचें भाग आमकां मेळ्ळा. मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, केदें व्हरतें भाग तुमचें आनी आमचें हर एकल्याचें मोगाचें न्हू. आमचो देव आमच्या सांगाता, आमचो देव इम्मानुएल. आमच्या देवाक रूप पळोवचें आनी त्याच देवाक प्रत्येक जावन ह्या भोव पवित्र साक्रमेंतान पळोवचें, ह्या भोव पवित्र साक्रमेंतान भेटचें. त्या देवाक कुमगारा रोकार आमच्या काळजांत घेवचें, आमच्या सांगाता घेवचें, एक जिवें ताबेरनाकल जावचें. हें भाग
त्या देवान आमकां दिला मोगाचें न्हू. केदें व्हरतें भाग आमचें अरी एकल्याचें देवाक रूप पळोवचें, देवाचो सांगात भोगचें मोगाचें न्हू. एम्माउसाच्या त्या वाटेर जिवंत क्रिस्त त्या दोगा सिसांक भेटल्या वेळार ते दोग सीस म्हणाले त्या निमाणे घडये त्या घरा लागीं पावतना आमचे सांगाता राव. आतां काळोख जालो आनी तांचे सांगाता रावूंक जेजू भितर सरलो आनी तो वळू उंडो मारतना जेजूची वळख धरली. जेजू नापायींच जालो आनी त्या घडये ते म्हणाले वाटेर तो आमचे सांगाता समकाताना पवित्र पुस्तकाच्या उतराचो अर्थ सांगतना आमची काळजां आमचे भितर पेटलेलो अणभोग जातलो न्ही गी म्हणून विचारतात. तरी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचो देव आमचे सांगाता. आमच्या दिसपद्या जिविताच्या कश्टा दुखांनी पिडे शिडेनी समस्येनी आमचो देव आमचे सांगाता चलता, आमचे सांगाता पयन करता. आमी उलो मारतना आयकता. आमकां त्या त्या वेळा प्रमाणे त्या त्या घडया प्रमाणे त्या त्या दिसा प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा आमचो देव निरंतरी आमकां दिवनूच आसा मोगाचें न्हू. आमचो देव कितलो बरो देव हें सत जावन आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, उलो मारतना आमकां लागीं येवचो, उलो मारतना आयकोवचो आमचो देव मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. त्या देखून आमचो देव आमी म्हणटा तो जिवो देव. आमचो देव जिवो देव. आमचो देव तो बळवंत देव. आमचो देव तो आमच्या सांगाता आसचो तो देव मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. त्या देखून त्या देवान इस्रायल परजेचें दूख त्या इजिप्तान पळयलें आनी मैजेक विसलें, धाडलें, तांकां भायर हाडलें मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकान अध्याय 3 इसाया प्रवादेच्या आपोवण्या वेळार देव म्हणटा कोणाक हांव धाडूं, कोणाक धाडूं. आनी तो वळी इसाया प्रवादी म्हणटा म्हाका धाड, हांव तयार आसां, हांव येता. त्याच प्रमाणे आमच्या देवान त्या त्या वेळा प्रमाणे त्या त्या वेळा प्रमाणे आमकां जावं याजाक धर्मीक भाव भयणी, जावं बरो आमच्या मदें मुखेली, जावं बरो आमच्या मदें बऱ्या मनाचे मनीस, जावं बरो आमकां बुजोवंक सांगात दिवंक आदार दिवंक त्या 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 वेळा प्रमाणे जायत्यांक आमच्या जिवितान दिला मोगाचें. फाटल्या सगळ्या आमच्या जिविताचे नदर घाल्यार कितल्या जाणांनी आमच्या कश्टा दुखा वेळा आमकां सांगात दिला, आदार दिला. आमची दुखां बसल्यांत आमच्या थंय दया दाखयल्या, आमच्या थंय बरें मन दाखयलां, आमकां कितलें आमकां आदार दिला. तांणी हर एकल्यांक तांकां समियान वा देवान आपयिल्लें. कोणाक धाडूं आज ताचे लागीं हाचे लागीं म्हणटाना तांणी म्हळां हांव येता, हांव तयार आं. आनी ते आमकां लागीं येयल्यात, आमचे लागीं उलयल्यात, आमकां समाधान केलां, आमकां धैर्य दिलां, आमकां उत्तेजन दिलां, आमची पार्थ पडल्या, आमच्या जिवितांत बरें केलां. सुमयेची दया आमच्या जिवितांत तांणी वळयल्या मोगाचें न्हू. एक घडी दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात बरात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू. आमच्या देवान आमच्या जिवितांत कितलें बरें केलां, आमकां कोणायकी सांडून घालूं ना. त्या त्या वेळा प्रमाणे ताच्या वावुरड्यांक धाडलां, त्या त्या प्रमाणे वावुरड्यांक धाडून आमचें जिवीत आज पर्यंत चलोवन व्हेलां आनी तांचे मारिपा ताणें आमकां आपडलां. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण गेलां. एक घडी उपकारी मनाचें जावया, सुमयाक आमी अर्गां दिवया आनी तो खरोच इम्मानुएल आमच्या सांगाता म्हणलें ताणें दाखोवन दिलां. आमच्या सांगाता तो रावला. ते देखून एक घडी तसो उपकार आठोवया, ताका आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. आमच्या काळजांतावन आमी थँक्यू म्हणया त्या देवाक, थँक्यू आमी म्हणया. आमच्या काळजांतावन आमी थँक्यू म्हणया. कितलें बरेंपण ताणें केलां, कितलें बरेंपण आमकां करता हर एक दीस. त्या देखून त्या देवाक आमी अर्गां दिवया, अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. कीर्तन 105 वाक्य 1-2 आमकां म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया, ताचें नांव उलो मारा, पर्जा मदें ताचें कृत्य परगट करा, ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताचीं असर्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी ताच्या पवित्र नांवांत अभिमान बगया, ताका गितां गाया, ताची स्तुती करया, ताची असर्यां वर्णिया आनी ताका आमी अर्गां दिवन ताका उलो मारया. सगळे आमी उबे रावया, देवाक अर्गां दिवन हें गीत आमी गावया.
अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवी दिल्या सोम्या अर्गा तुका अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवी दिल्या सोम्या अर्गा तुका तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोडवून दिल्ल्या सक्कड संगती जावन वायट सत्ते जावन म्हाका सोडवून दिल्ल्या सोडवून दारा तुका महिमा हांव दिता म्हणून त्या सोम्याक आमी महिमा दिवया महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोडवून दिल्या सोम्या महिमा तुका महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोडवून दिल्या सोम्या महिमा तुका तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका आसपर्यान ह्या घडये पर्यंत म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतले म्हाका सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर बरी भलायकी बरेपणान म्हाका भरलेल्या खातीर होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका म्हणया होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखून व्हेल्ल्या सोम्या होगळाप तुका होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखून व्हेल्ल्या सोम्या होगळाप तुका तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांवून दिल्ल्याक म्हाका आशिर्वादांनी भरलेल्या वेळार भरलेल्या खातीर तुजी आशिर्वादां म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भुरग्या बाळांनी म्हज्या मागल्या हर एकल्याच्या जिवितांत वाडयल्ल्या खातीर स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांवून दिल्ल्या सोम्या स्तुती तुका म्हणया स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांवून दिल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांवून दिल्या सोम्या स्तुती तुका तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्ल्या जेजू प्रणाम तुका कृपेन आमकां बरयल्ल्या खातीर कृपेन आमकां नेटयल्ल्या खातीर तुका सोम्या प्रणाम म्हणून सोम्याक आमी प्रणाम दिवया प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्ल्या जेजू प्रणाम तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्ल्या जेजू प्रणाम तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता जय 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 तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळन वेल्ल्या जय जय तुका आमकां आज पर्यंत सांबाळन वेल्ल्या खातीर परत ताका सोम्याक जय जय आमी म्हणया जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळ वेल्या जेजू जय जय तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळ वेल्ल्या जेजू जय जय तुका तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता तुका सीता तुका वर्णिता
तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 यीशुवे वंदने यीशुवे नमन यीशुवे महिमे यीशुवे स्तुति हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 सगळं आमी बसया सगळं आमी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर उदारे दवरया मगचे न्हू आज बॉक्साने खातीर आमी बॉक्सांनी दिवंक आनी बॉक्सांनी जोडूंक हांवें बॉक्सूंक आसा हेरांनी म्हाका बॉक्सूंक आसा हांवें बॉक्सांनी दिवंक आसा हेरांचे बॉक्सांनी हांवें स्विकार करूंक आसा एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचे न्हू मस्त बरी मतीक समाधान ना संतोष ना मस्त बरी आमच्या कुडींत पिडा शिडा एक आमी मस्त बरी हेरां विशयान उलोवचें खबरो उलोवचें हेरांचें नांव पाड करचें हेच्या वांजेलान आमी पळयलें जेजून बरें केलें पूण ताका म्हळें देवसराच्या मुखेल्याच्या बळान देवसा दंडयता जुआं बाप्तीस ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी तो बरे विंगड सुवातेर आसलो तो मोन ताका मोनो लागला देवसा लागला म्हणाले जेजू आयिल्लो सगळ्यां सांगता बरसालो बरें केलें तो पोटारी तो पिवंडो तो पातकें थंय जेजू विशयान ती नाका जाल्ले उलयल्ले आज आमच्याय जिवितान मस्त बरी आमी हेरां विशयान उलयता मागीर ते आमकां खाता आमचे भितर आमकां खाता आमी हेरांचें नांव पाड करतना हेरां विशयान उलयतना हेरां विशयान खबरो घालतना सगळें सांगत आसतना उलोवंक सुलाभ पूण हांव एक सुरो आसतना हांव एक सुरी आसतना आमच्या मतीन खाता तें आमच्या जिवितान तें खाता हांवें करूं नज आसलें हांवें तशें केलें आनी एकल्याचें नांव पाड केलें आनी एकल्याच्यान उलयलो आमी आमकां भितर भितरल्यान खाता आनी ताका लागून मस्त बरी ना समाधान मस्त बरी मतीचें समाधान ना बेजाराय मस्त बरी हाका लागून पिडा थोड्यो बरी समस्या सुरू जातात आमच्या जिवितान तेगून मोगाचें न्हू पयिल्लें हांवें कोणायकी दुखयलांगी म्हजे वरवीं कोणाचें नांव पाड जालांगी म्हजे वरवीं कोणाच्या काळजाक गायी जाल्यात गी म्हजे वरवीं आनी एकल्याक बक्षिनांतली परिस्थिती उब जाल्या गी आज आमी एक घडी आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालया म्हजें जिवीत कितें म्हज्या जिवितांतलें पोकळपण भरच्या खातीर हेरां विशयान उलोवन हेरांच्यो खबरो करून हेरांचें नांव पाड करून हेरांच्या जिविताक हेरांच्या काळजाक तांच्या काळजा मनाक हांवें गायी केल्यात गे एक घडी आमकां विचारया मस्त बडी आमच्या मतीन खाता मोगाचें न्हू आनी हाका लागून मस्त बडी आमी कश्टात हांव मोगाचें न्हू तशेंच हेरांनी आमच्या जिवितान केल्ले गायी हेरांनी आमचें नांव पाड करून हेरांनी आमच्या विशयान पाड खबरो करून हेरांनी आमच्या विशयांत अपार्थ करून मिसअंडरस्टँडींग करून आमकां दुखयलां जावंक पुरो थोडी बडी गाळी शिराप दिल्या जावंक पुरो थोडी बडी आमकां बेजार केला जावंक पुरो आमच्या काळजाक गायी जाल्यात आमच्या काळजांत दूख आसा आमच्या काळजांत बक्षूंक सकत न साध्य नातले गायी आसा जावंक पुरो एक घडी आमी सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करया कोणीय तुमकां दुखयलां जावंक पुरो कोणीय तुमकां दुखयलां कोणीय तुमचें नांव पाडलां कोणीय तुमच्या विशयान उलयल्यान खबरो केल्या तुमच्या काळजान गायी आसात बुक्सूंक कश्ट जाता ह्या घडये सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमकां बुक्सूंक सोमया कडेन आमी कृपा मागया तसल्यांक बुक्सूंक आनी ते आमच्या काळजा मनांतले विसरोंक ते गायी पुसून काडूंक आयच्या दिसा आमी कृपा मागया सोमया कडेन नितळ म्हाका कर म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया तशेंच मोगाचें आमच्या जिविताक आमी पाटया आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना त्या आवयन वा बापायन हें भुरगें नाका हें चेडूं वा वो नाका एक वोजें म्हणलें तुमी आयकलां जल्माक आयल्या उपरांत आनी तुमच्या मतीन तें खाता
हांव नाका जाल्लो, हांव तांकां गज नातुल्लो, आनी हाका लागून आजुनूय तुमी कश्टाता जाल्यार ते सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करा आनी तुमच्या आवय बापायक बक्षिया. त्या तुज्या आवय बापायक बक्षिया. जावं पुरो आर्थीक परिस्थिती समान जातली, जावं पुरो तांच्या मदें संबंद बरो नातलो, जावं पुरो आनी कितें समस्या आसले ताका लागून तांणी तशें चिंतल्लें तशें केल्लें जावं पुरो तेतून तांकां बक्षिया. आज काळजान बक्षिया आनी तुमच्या काळजा मनांतले ते गायी पुसून काडा मोगाचें न्हू. म्हजे लागीं थोडी कावन्सिलिंगाक येताना हें सांगतात, हांव नाका जाल्लो, हांव नाका जाल्लें, गर्भपात करूंक तांणी चिंतल्लें, हांव एक वजें जावन तांकां जल्म मारलो म्हणून. तेगून असलें दूख आसा जाल्यार आज सोमयाक समर्पण कर. म्हज्या आवय बापायक आमी बक्षिया मोगाचें न्हू. हांव जल्म मारल्या त्या घडयेंत हांव भुरगो जावन आसतना म्हज्या भुरग्यापणा वेळार म्हज्या आवय बापाय जावन म्हाका सारको मोग मेळ्ळो ना, म्हजी सारकी जतन करूं ना. म्हज्या आवय बापायन म्हाका कीळ तरान पळयलां. म्हज्या आवय बापायन हेरांक कंपेर करून सरी करून म्हाका सकयल घालून कीळ तरान गेला. ताका म्हज्या काळजा मनान गायी आसात, दूख आसा, बेजाराय आसा. आज सोमयाक समर्पण करया. त्या आवय बापायक आनी कोणेंय कितें केल्लें आसा तांकां बक्षिया, तांचे खातीर मागया तांचे खातीर. ते म्हज्या काळजांतलें मनांतलें दूख पुसून काडया ह्या घडये मोगाचें. आनी आवय बापाय आमी बक्षिया, बक्षाने दिवया आमी. सोमी आमकां बेसांवांनी भरता. हांव वाडटाना, इस्कॉलाक वेताना, इगर्जेक वेताना, जावं पुरो म्हज्या इस्कॉलांत म्हज्या टिचरांनी थोडे फावटी तूं बड्डा, तूं पेद्दा, तूं कांयच नाय, तुका हेरां मुखार मर्याद काडल्या, तुका हल्क करून उलयल्यान, नेनारपणान तांणी केलां. तशेंच इगर्जेन जावं ह्या जागांनी तुका दुखयलां, गायी केल्या, वा धर्मीक भाव भयणींनी वा आयतराच्या बाबर्ती क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या त्या शिक्षकांनी तुका दुखयलां, गायी केलां, बेजारायक दिल्या. तुज्या काळजांत दूख आसा, आज सोमयाक समर्पण कर. तांकां आमी बक्षिया. कोणेंय तुका दुखयलां तांकां आमी बक्षिया. काळजांत जावन आमी बक्षिया. ते गायी ह्या घडी आमी पुसून काडया. आमी बक्षानेचे हातेर आमी जावया मोगाचें न्हू. तुज्या तरणाटपणा वेळार तुका इन्कार केला, नेगार केला. तुज्या तरणाटपणा वेळार तुका प्रोत्साह सारको दिवना, तुवें कितेंय करूंक चिंतना, तुका भोंवतें मार्गदर्शन मेळोना, दिवना, तुका हिणसिलां, तुका फाटी लोटलां, आनी कितें कर. तुजे जिवितांत गायी आसा तरणाटपणा वेळार घडले, वा आनी कोणेंय तुका यूज केला, वा आनी तो कोणेंय वायट संगतींक बली जाला हितूं तरणाटपणा वेळार, आनी ताका लागून तुज्या काळजा मनान फाटले गायी आसा, तूं कश्टाताय जाल्यार ह्या दिसा सोमयाक समर्पण कर. नितळ जा. बक्षी तुका कोणें दुखयलां त्या तरणाटपणा वेळार तांकांय बक्षांनी दी. तुज्या काजारी जिवितांत तुज्या दादल्यातावन सारको मोग मेळोना, ताणें पियोन वा आनी कितें वायट शक्तीक वळोवक जावन कुटुंबांत देदस्पोर हाडलां, कुटुंबांत नालिसाय हाडल्या, कुटुंबांत बेजाराय हाडलां. हाका लागून तुज्या काळजांत गायी आसात. तशेंच तुज्या स्त्रियेन तुका सारको मोग दिवना, सारकी जतन करूना, तुज्या संगता रावना, तुका दुखयलां, गायी केल्यात. तुज्या काळजांत त्या स्त्रियेक लागून बेजाराय आसा, दूख आसा, काळजांत गायी आसात. आज पुसून काड. सोमयाक समर्पण कर. तांकां बक्षी. तुज्या काजारी जिवितांत जाल्ले गाय, काजारी जिवितांत जाल्लें तें वायट सोमयाक समर्पण कर. तांकां बक्षी. तशेंच उतार प्रायेचेर तुज्या भुरग्या बळांनी तुका मोग दिवना, जतन करूना, तुका सांडलां, आनी कितें केलां. तुजे पयशे आस्त बदीक मात तांकां जाय, तांकां तुका भोगलां. तुका मोग तूं तांकां गरज ना म्हूण तुका भोगलां. कितें केल्लें गायी आसा जाल्यार, वा तुमच्या सुनांनी, तुमच्या पुतांनी तुमकां दुखयलां, कितें गायी आसात जाल्यार बक्षी आज विसरून सोडा. कुटुंबांत पिडेस्त आसतना तुमी मोगान जतन केल्या, तांची सेवा केल्या, पूण फाटीं तांकां तांचे जावन नालिसाय, किरणदाय, वा तांणी तुमकां कांय करूं ना, दुखयलां, गायी केल्यात. त्या पिडेस्त भावंडांनी, मालगड्यांनी तांकांय बक्षिया. तांचे खातीर मागा. तेरगू मोगाचें न्हू. आमच्या सगळ्या जिविताचेर नदर घालतना कितेंय गायी आसा, कितेंय बेजाराय आसा, कोणाय वरवीं, हाका लागून तूं कश्टाताय, हाका लागून पिडेस्त जालाय, हाका लागून समाधान ना, संतोष ना, हा सकड सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. बक्षी. बक्षानेचो दीस काल आमी आशेन गेलो. आंतरराष्ट्रीय ह्या वक्ता आमी एकामेका बक्षाने मागया.
एकामेका बॉक्सांनी दिवया मोगाच्यान आनी आमच्या काळजा मनांत आसले गायी आमी ते पुसून काडया मोगाचें आनी प्रत्येक जण कोणाक आमी दुखयना गायी केला कोणा कडेन आमी उलयना तांचे खातीर मागया ह्या घडये सुमयाच्या पांयां तळे तांकां समर्पण कर तांचे खातीर विशेष तरान मागया सुमयाचे सगर करपा तांच्या जिवितान वाळून दी बक्षी आनी मागा कोणाय की मागो कोणीय केदो व्हडलो दुस्मान जावं दी मागोवंक फाटीं करनाकात इन्कार करनाकात तांचे खातीर मागतना तुमकां आनीकी 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी सुमयाची कृपा बेसांव वालतात म्हणल्यार उडासान दवरा देखून ती कश्टान तुमी कश्टातात बक्षिनान जाल्यार तुमी कश्टातात तुमच्या जिविता भितर तेंत खाता आनी ताका आमी बक्षया मोगाच्यान बक्षांनी आतां सगळे आमी दिबी घालया सगळ्यान दिबी घालून दोळे दांबया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचे दवरया ह्या घडये पवित्र उदक आमचेर शेणायतना आमचें थंय आसलें सगळें कोडू गडितां दूख बेजाराय हें पवित्र उदक सगळें आमकां धुवन शुद्ध करून दी नितळ निर्मळ करून दी आमचे गायी सगळे पुसून व्हरून दीत आनी त्या सुमया कडेन म्हणया आपोड जेजू म्हाका आपोडू तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर म्हजे गायी सगळे तुज्या अमोलीक रक्तान पुसून काड सुमया धुवन नितळ कर म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागून सगळें आमकां कश्ट जाता जाल्यार मोगाचें बक्षूंक कश्ट जाता जाल्यार आमी बक्षया मोगाचें बक्षया बरें मन दाखया उदार मन दाखया आमच्या बरेपणा खातीर आमकां बरें मन लाभता तेन्ना कितलेय कश्ट जावं दी आमी बक्षया तांचे खातीर मागया तांचो उडास कर सुमयाच्या पांयां तळे तांकां समर्पण कर तांचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें आनी हें गीत आमी गावया आनी म्हणया आपोड म्हाका जेजू आपोड तुज्या त्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर म्हूण हें पवित्र उदक आमचेर पडटना आमी मागया आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पीड स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कश्टले तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सुमया पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर मोगाचेनो आता ही मागणी आमी घेवया वडा भावार्थान पातयेन मुखार येवन ही मागणी घेताना सुमयाची ती गुण करची सकत वालता आमचें तें आसलें कितेंय वायट सकत कोणीय आमकां केल्लें सगळें आमचें दान पयस वता पिडा शिडा गुण जाता भलायकी बरेंपण मेळटा समाधान संतोष लाभता म्हणल्यार त्या पत्तेनीन बरोवशान आमी मुखार येवन ही मागणी आमच्या कपालार घेवया आनी ह्या घडये पवित्रत्म्या उलो मारतना पवित्रत्व सकत करपा आमच्या कुडीन ते कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी वळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी पवित्रत्म्या उलो मान पवित्रत्म्या आमी मागया मगचे न्हू धन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा धन्याच्या दातारा सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा
तुझ्या बरमोनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा सर्वाईन तुझ्या बरमोनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा भावार्थ गुण कर दुभाव पयस कर वाईटा विघ्नांते सदाच तू निवार भावार्थ गुण कर दुभाव पयस कर वाईटा विघ्नांते सदाच तू निवार दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा सकड आमी दिबिगल्या मोगाच्यानो सुमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता एक घडी दोळे धांपिया तुमकां कितें ह्या घडये समर्पण करूंक सुमयाक आशेतात सुमयाच्या पांयां तळा सगळें समर्पण करून मागा पयल्यान पयलें तुमचें सगळें कुटुंबांतल्या हर एक आसांद्या गांवांत परगांवांत आसलीं भावंडां भुरगीं बाळां युवजनां काजरी जोडी मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां प्रत्येक जावन हर एकल्या खातीर मागया परगांवांत आसल्यांक सुमी सदांच राखून दी सांबाळून दी तांच्या कामाची भद्रती तांकां लाभोवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया प्रायवंतां पिडेस्तां खातीर आमी मागया आमची बहीण हिल्डा मिनेजस तिच्या भलायके खातीर मार्क डिसोजा ब्रिजिट डिसोजा हिल्डा साल्डाना सिसिलिया क्वाड्रस संदेश शिक्वेरा आनी इथं जायतीं पिडेस्त भावंडां आमचे पिरगजींतलीं आसात जायत्या जाणांची त्या आज आमी हांगासर उबान दिलीं तांच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया कोणें तुमचे लागीं मागूंक सांगलां मागता म्हणून बसयलां तांचो उडासकान ह्या घडये मागा मोगाचें तांचे खातीर कोणाक तुमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता तांचे खातीर मागा प्रत्येक घडी आमकां कोणाय कडेन उलोवंक येना आमी उलयना रागार आसा तांचो तांच्या कुटुंबाचो उडास काडया तांचे खातीर मागया एक घडी आमचें बरें मन दाखोवया तांचे खातीर आमी मागया तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळार येवच्या सगळ भक्तिकां खातीर आमी मागया आज विविध गांवांत हांव ह्या दिव्या ज्योती चॅनला मारिपात कितलींय जाणां ह्या आराधनान वांटेली जातात तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया समयाची भलायकी बरेपण तांच्या जिवितान वाळोवन दी समी तांकां राखून दी सांबाळून दी जतन करून दी तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर हर एकाचेर आशिर्वाद ओतून दी म्हणून ह्या भावंडां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन जायतीं जाणां दान दितात बऱ्या मनाची सेवा ह्या पवित्र तळाक दितात तांकां हर एक लागीं समी धराळ उदार मोपान आशिर्वादां बरेपण बेसांवान दिवन दी म्हणून मागया आनी आमचेर हर एकल्याचेर आनी आमच्या कुटुंबाचे सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक
Yedavoda sakramenta sastanaman karuya purviratyaru pambodna novioritiya darya salvon vecha askadvish bhavalta chembol divya zashem bapa kashem sputa ullasani stutizam padmi maima sasasasna yekastalya arsita tukatoga chaspirita samasami navarta. Pratuya Yesumya Jesu Krista या विजयी साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचा उघडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. निमाने गीत आम्ही गावी. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोम करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोम करता. मुझो जीव वाचता पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या, मुझो जीव वाचता पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजात पावता पर्या, सोमिया तुझ्या राजात पावता पर्या. मोगाळ पुता सवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां. भगेवन सांजुत देवा आमा पसत विनंती कर, भगेन कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.